लोकशाही रे बाबा लोकशाही लोकशाही तू केन्ना आयलो सगूण खंय आसा तू सगूण दामा दामा तू आनी केन्ना येयलो हांव केन्ना आयलो अरे हांव आयलो तेन्ना हांगा कोण ना हो पेपर परत वाचपाक घेतलो दोनदा चाळ्ळो सगळ्यो जायराती तोंड पाट पब्लिशरालो पत्तो आनी नंबर सुद्दां पाट तरी तुजो पत्तो ना सगळो आणि तू म्हाका विचारता केन्ना आयलो काय म्हणून दामा हांव म्हटल्यार तू म्हाज्या पयलीं मागीर म्हाका कशें कळ्ळें ना तुजें चित्त थाऱ्यार आसल्यार दिसतलो मरे तुका हांव कितें चल्लां सगूण खंय कितें काय ना दामबाब पावस भरपूर पडटा न्हू बुट्टी सगळे कडेन पावसूच पावस सगळ्यात थंड म्हाकाय खबर आसा म्हाकाय दिसता पूण हांव विचारता तुजे मनान जो पळय विचारांचो पळय जो न्ही हुंवार चल्ला तें विचारता खंय कितें दामबाब खंय काय ना पळय सगूण कसलीय गजाल तूं जितली पळय मनान दाबून दवरतलो तेजे परस डबल तुका त्रास सोंसचे पडटले आयज कोणूच कशें पावलें ना दामबाब दामबाब हांसलो कित्याक अरे सगूण तुवेंच म्हाका हांगा आपयला आनी तूंच हा जो एकूच पेपर परतो वाचपाचो वर्ल्ड रिकॉर्ड करतसो दिसता हांव अशें तेणी करपाचें न्हू सारकें वायट केलें कितली जाल्यार आवय मरे तुमची ती आवय तेन्नाचे तेन्ना जर मनशान तोंड उगडीत जाल्यार असली परिस्थिती मनशाचेर केन्नाच येना सगुणराव सगुणराव म्हाका वळखलो दामबाब दामोदर रिटायर्ड शिक्षक आमी वळखतात एकामेकाक म्हणजे वळखतालेशें दिसता तूं सगूण न्ही स्वताकूच विसरिल्लो आसल्यार सांगता तूं सगूण गाडेकार मूळ वेवसाय बटाटवडे काडपाचो आतां कॅटरिंगाच्यो ऑर्डरी घेता हें कितें दामबाब तूं म्हाजी फकाणां करता फकाणां सायबा तूं आमचो आयज चीफ गेस्ट मरे तुजी वळख करून दितालो वळख हांगा अनवळखी कोण आसा तर आनी म्हाज्या आनी तुज्या शिवाय हांगा कोणूच ना हे मरे घडये हो पेपर 4-5 फाटी वाचलो म्हणून ताजो परिणाम जाला आसूं तें बरें आसा सगूण म्हाका एक सांग तुजी घरची बी कशी आसात हे पळय सगूण यो आमी अशी एक पासय मारया तितलेंच बरें दिसतलें तुका
सगूण म्हाका सांग किती सतायता तुका? दामबाब माझी मावशी. किती जालें? बरी ना? दामबाब माझी मावशी गेली. सॉरी आं सगूण, वायट जालें. बरी नाशिल्ली, हॉस्पिटलां आशिल्ली. बरी नासली म्हटल्यार तशी बरी जाल्ली. 6 म्हयन्या फाटीं अशी रातची भायर म्हणून गेल्ली निमित भियेली. कितें बाधा जाली कांयच समजना. सामकी पिशेपणां करूं लागली. खंय मडगांव रावताली? ना, खांदोळें. दोतोर कोण तपासतालो तिका? दोतोर म्हाका कांयच खबर ना. सगल्यो गजाली लिपोवन दवरल्यो तेंच्यांनी. कोणाक पत्तो लागूंक दिलो ना. अशी जाताली तरी कितें रे तिका? बोवाळ मारताली खंय. खावंक येताली एकामेकाक. घरांतल्यो वस्तू शेवटून मारताली एकामेकाचेर. 2 फावटी बांयत उडी पासून मारली खंय तिणें. निमणे कुडीन घालून लॉक करून दवरची पडली. दामबाब संडासाक व्हरताले जाल्यार साखळी घालून व्हरताले खंय तिका. सगूण अरे बरे बरे दोतोर आसात मरे आतां. वखदांय आयल्यात. हांव जाणा न्हू दामबाब, पूण हांकां समजयतलो कोण? वाऱ्या वखदां मारली, घाडी, मांत्रीक, तांत्रीक, धुवळ्यो, झाडो, दिश्ट पासून काडली खंय. सगूण मावशेक कोण म्हळ्यार सोयरी बी आसा, मावसो आसा. गांवांनूच पसरो आसा तेजो. आनी त्या भायर 3 चेडे तेका आनी 2 चेडवां. बरीं आसा सगळीं खावन जेवन. धाकटें निमाणें सोडलें जाल्यार सगळीं जाणां काजारी. व्हडले 2गूय चेडे पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बऱ्या शिर्विसेक आसा, सुपरवायझर म्हणून आसा. तिसरो चेडो फोंड्या एका कंपनीन बऱ्या शिर्विसेक आसा. चेडवाक म्हापश्यां दिलां. तेंगलो च्यायेचो पसरो आसा. आनी जें आंकवार आसा पळय धाकटें तें BSc करता पयलें वर्स. बरीं आसा सगळीं. बरी शिकिल्ली दिसता मरे भुरगीं. हेजेंच म्हाका पिकासांव जालें न्हू चड दामबाब. सगळीं सयरी धायरी चुरचुरता. सगळ्यांक वायट दिसलां. अरे पूण इतले दोतोर आसतना हे मंत्र तंत्र कितें घेवन बसल्यात रे हे लोक? कोणूच सांगपी मेळ्ळो ना रे तांकां. धाकल्या चेडवान खंय खूब खटपट केली दामबाब. पूण तेजें आयकलें ना. निमणें ताणें कितें केलें जाणा? कितें? ते कोण तरी अंध अनीस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती. बरोबर. तेंकांय धांवडावन घातले त्या घरच्यांनी आनी त्या हिंदू सुरक्षा समितीन. देवा सायबा, हेच दीस पळोवपाचे उरिल्ले. कट्टरपंथी तालिबान शाही जिंदाबाद. दोतोर करप हे धर्माच्या विरुद्ध केन्नाच्यान जालें हें म्हाका कळ्ळेंच ना. दोतोर करप न्ही, हे एकता समितीवाले अनिसाचेर कोंत. ते तांकां धर्मविरोधी समजतात. तुजे गांवचे कितें घेवन बसलो तूं सोगून? पर दिवचले एका कॉलेजांत ह्या अनिसवाल्यांची लॅक्चरां आशिल्लीं. ते ह्या धर्म समितीवाल्यांनी ती बंद उडयली. अशें कशें करूंक शकता? अशें फकत त्या तालिबानी अर्ध्या तकलेचे लोक पाकिस्तानान करूंक शकता अशें भाऊ म्हणया. सगळे कट्टरपंथी एकाच माळेचे म्हणी. मागीर ते खंयच्याय धर्माचे आसूं, फतवे काडपाक तरबेज. कितें आयकून चड त्रास जालो जाणा दामबाब? कितें? तिची पिशेपणां काडपाक खंय तिका भारान बेताच्या बडयेन बडयली. दुसरे दिसा गेली बाबडी. खून मरे हो. अरे पुलीस, गांवचे शिक्षीत कोणूच मदीं पडले ना रे. आनी दामबाब आयज काल लोकाल्या भानगडींनी पडटा कोण? आनी समजा पडलो तेज्या विरुद्ध फतवो काडलो जाल्यार गोंयचे पुलीस तर देवा तूं पाव रे सायबा.
दामबाब ते म्हण कितें करतले ते आसा तरी कितले खंय खंय पावतले तूं जाणा दामबाब तेणी खंय फटाफट मरण सुद्दां करून उडयले रोकडेच लिपेचोरया पयर शिरोडे गाय खंय तरी सनातनाची एक मिटींग जाली ते मिटिंगेक जोशी म्हणून तांगेलोच एक मुखेल सोयरो तो कितें म्हणटा जाणा हिंदू धर्म खंय पोचपोचो जाला गोंयांत खंय इतली देवळां मोडलीं वतात पूण एकटोय खंय हिंदू पेटून उठना अशें तो म्हणटा जोशी बाब म्हाका सांग तूं एग्जॅक्टली कोणाची तकली फोड म्हणटा आनी कितले जाणांक मारून उडय म्हणटा हे देवळां मोडटा कोण आनी कित्याक दंगलीच जावच्यो म्हणून तर न्हय मू आनी ह्यो जर दंगलीच जर जाल्यो जर जायत जाल्यार ताजो फायदो कोणाक शांतिकायेचो प्रचार करपी आमचो धर्म बरोबर